शुक्रारा 17 जुलयाक पणजेतल्या नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालया मुखार इनफ इज इनफाची सभा जातली। हाजीर आशिल्ल्या लोकांची स्वाक्षरी एकठांय करून नगर नियोजन कायद्याचो कलम 39 रद्द करपा खातीर, ताचे खाला केल्ले जमनीचे रुपांतर रद्द करपा खातीर आनी हेर मागणी करपा खातीर मुखेल नगर नियोजनकाराक दितले, अशें देविदास आमोणकर हांणी सांगलें। बिरेस्तारा पणजेत जाल्ले पत्रकार परिशदेत ते उलयताले। ह्या वेळार गोविंद शिरोडकारूय हजर आशिल्ले। सगळ्या पक्षांक आम्ही निवेदन दिले की हे 39 नावाचे जे कलम आसा ते रद्द करा आणि त्याच्या सगळी जितली पण कन्वर्जनां जाल्ली आसा ती परती करा, कारण ताका कांय बेस नासली आणि गैरव्यवहार हितून सगळो दिसून येतालो। जाला कितें की सरकार आयकपाचे मनस्थितीन ना अशें एकंदरीत लक्षात येता। त्या उलट खंय तरी आपल्या हातीन असलेल्या सत्तेचो दुरुपयोग करून, गैरवापर करून दर आठवड्याक ते आता 39 नवीन नवीन ऑर्डरी काढत आसा, नोटिफाय करत आसा आणि हे आमच्या गोंयच्या एकंदरीत आरोग्याक घातक आसा। आमच्या फुडाराची आमकां चिंता आसा आणि त्या दृश्टीन मागीर आता फुडलो आमचो स्टेप कितें तर आम्ही फाल्यां कायदेशीर रित्या अजून पर्यंत आम्ही आंदोलन एकदम शिस्तप्रिय रितीन आणि डेमोक्रेटिकलीच आम्ही ते सगळे चलयत आसा आणि त्याचोच एक भाग म्हणून पण आमचो एक रागूय म्हणून आम्ही फाल्यां एक निवेदन घेवन CDP कडेन वचपाचे आसा आणि त्या खातीर आम्ही आवाहन केला सगळ्या पक्षांक, इन्क्लुडिंग भारतीय जनता पार्टी, विरोधी पक्षांतले सगळे जे आसा तांकां तेंच्यांनी येवचे, कारण हो फक्त इनफ इज इनफान जे कोण आसा त्यांच्याच ह्याचो भविष्याचो प्रश्न ना, हो गोंयच्या भविष्याचो प्रश्न आसा आणि तुम्ही सगळे जबाबदार आसा ह्या गोंया खातीर अशें आमी मानता। त्यामुळे सगळ्यांनी ह्या आमच्या उल्याक पाठिंबो दिवचो अशें एक आवाहन करपा खातीर म्हणून आजची हे आसा। त्याच्या संबंधीचो जो तपशील आसा म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी 9:55 संपपाचें थंय ठरयलां। आम्ही ती सभा सुरू करतले।